सोम्या तुझ्या या मंदिरा जमल्या भेटूच्या बलिदान स्तुती तुझी गायताव आमी तुर्बे नानान भक्तीन उर्बेन मानाम मोगाळ बापोय तू आमचो पाटय आधार तुझो विघ्न अनवारानी रचो लाभोय सांगा तुझो सोम्या तुझ्या या मंदिरा जमल्या भेटूच्या बलिदान स्तुती तुझी गायताव आमी तुर्बेन मनान भक्ती उर्बेन मनान. देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणींनो भुरग्यांनो भक्तिकांनो सदाकडेच्या सव्या आयताराच्या देवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. कोरोना पिडी निमती इगर्जे सोमिसाचें बलिदान भेटोवंक साध्य जायना तसल्या सर्व भक्तिकां खातीर भाव भयणी खातीर तशेंच अंतुळनारसच्या आस्पत्रेंत आसच्या सर्व पिडिस्तां खातीर परगांवांत असलेल्या आमच्या भाव भयणी खातीर संदिग्ध परिस्थिती वळख जावन इगर्जे सोमिसाचें बलिदान भेटोवंक साध्य ना तसल्या सर्व भक्तीक भाव भयणी खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटोवचें जावन आसा. परगांवांत आसात आमची भाव भयणी तुमचे खातीर तशेंच मध्यम मुखांत मिसाचें बलिदान भेटयतल्या हर एका भाव भयणी खातीर विशेष करून ह्या संदर्भार आमी मागता. सर्वेस्पर देव तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं तुमचें जिवीत संतोषाचें समाधानाचें तृप्तेचें जावं दी म्हण आमचें मागणें तुमचे खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा जावन आसा. ते रितीन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा तुमचे खातीर मागतना अर्गामी स्थिता फबी आनी जेसी मेंडोर सादवा खातीर बरी सेरीक लाभच्या ते सवा खातीर एक भक्तीक मिस्तिता कॅनडा दुबय बरोबर कुटुंबांत लाभलेल्या सर बऱ्या भलायके पासून अर्गामी स्थिता लीना बरबोजा पारेल मुंबई हे सर्व बसोत मागया आम्हा समेस्त बसून मागया जे कोणा मागताना बसलांचा उडास कडून तांच्या बसोत या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसो. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो सोम्या संगी सर्गींच्या बापा संगी देवा संगी आमचे जिवीत रुपीत करता. खऱ्या काळजांनी तन मनान आनी कलतेपणान आमचे जिवीत देवा सवें आमी सरतावन तर आमी महात कार्यां करूं शकता म्हणलें सत देवाचें उतर आयच्या दिसा आमकां दिता. मुरयेन आपल्या कलत्या आनी नितळ जिविता मरी फात देवाचो सांगातपण जोडून घेतलो आनी ह्या सांगातपणा लागून तिका आशिर्वाद लाभलो आनी किरकोळ चरणदर्शी म्हूण लेखलेल्या तिका उंच बारलें. आमच्या जिवितांत ती मुरयेची देख घेवया तिचे बरी कलतेपणा सर्वेस्पराची सेवा करूंक जायची कृपे देणी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत भोवते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळ काळ समान आनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. मोगळा जेजू तुजें हजरपण आमकां संतोश दिता तुजें हजरपण आमकां जिवीत दिता. पूण संवसारी राटावळींनी तुज्या हजरपणाक आमी विसरलेले आसा. तुज्या हजरपणाचो तिरस्कार केल्लो आसा. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चात्तापन बक्षाने मगोर म्हणटा हांव दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. मगळ शम्या तुजें उतर आमकां जिवीत दिता. तुजें उतर बापा सवें पुता सवें आनी पवित्र आत्म्या सवें जिवंक प्रेरण दिता. पण तूं त्या उतराचो तिरस्कार केल्लो आसा. तें उतर आमी गुमोन दिवन तें पळोवंक ना गुमोन दिवन तें आयकूंक ना आनी त्या उतराचो मोग आमी करूंक ना.
ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चेत्तापोन बक्षण हें मोगोन म्हणटा हांव. दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूळट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा, आमचेर तुजी काकूळ दाखय. मोगळ समया देवाचो मोग पेल्याच्या आजारपणांत आसा, पेल्याच्या काळजांत आसा, पेल्या तें आसा म्हण तुवें तुज्या जिवितांत दाखोवन दिलें. संवसारी जिवितांत आमी स्वार्थी जाल्याव, मसरी जाल्याव, अहंकारी जाल्याव, गर्वी जाल्याव. ह्या मुखांतर आमच्या भावा भयणीक आमी दुखयलेले आसा, ह्या मुखांतर तुकाय दूख दिल्लें आसा. पश्चेत्तापोन बक्षणे मगोर म्हणटा हांव सोम्या. दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूळट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा, आमचेर तुजी काकूळट दाखय. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करून आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. महिमा 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 देवा, उसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा, सर्गीच्या राया, सर्पद्वेदार देवा बाबा, आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता. तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकता. सुमिया जेजू ख्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता. सुमिया देवा, देवाचे शेणे, तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूळट कर. तू बापाच्या उजव्या बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. कित्या पवित्र आत्म्या सांगती, देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. एकडी बरदोळे दांपी आमच्या घर संगती विशेष करून आम्ही मागया. जे कोणा मागताना बसयला उडास कडून तांचे बसवता आम्ही मागया. सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ देवा, आमच्या बापा, प्रामाणीक आनी सद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुका फोव तुवें आमकां भास दिल्याय. तुका फोव तसलें बिडार आमी जावच्या तुजे कुशे प्रमाणे जिवंक आमकां दार दी. हे आमी मागता आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तूं करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, जो मनीस मनशांचेर विश्वास दवरता आनी मनशाचे सक्तेचेर पातयेता, जो मनीस आपले काळीज सर्वेस्परांतावन पयस करता, तो मनीस शिराप पडलेलो जावं. तसलो मनीस अरण्यांतल्या जिलकुटा सारको. बरें आयल्यारय ताचो परिणाम तो बगिना. कित्याक अरण्यान सुक्या करड्या जाग्यार कोणूच वस्ती करिना ते खारे भुंयचेर तो जियेता. जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता आनी ताचेर विश्वास दवरता, तो मनीस बागी. तसलो मनीस उदकाचे देगेर लायलेल्या आनी व्हाळांत आपली पाळां पावयतल्या रुखा सारको. गरमी येतना ताका भिरांना, ताची पानां सदांच पांचवी. सुके धाडीच्या वर्सा ताका परवाना आनी फळां दिल्या बगर
तो केदींच रावना. दुसऱ्या सर वस्तू प्रास मनशांचे काळीज कपटी तें बरें करूंक जायना. ताजो टाव घेवंक कोण शकता. हांव सर्वेस्पर हर एक मनशाक ताचे सालीक आनी करणेक फावो ती मजुरी दिवच्याक ताच्या काळजाची परीक्षा करता आनी ताच्या अंतस्करणाची तपासणी करता. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलोलो मनीस भागी. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलोलो मनीस भागी. जो कोण खोट्यांची भूत घेवन सरनासता नश्टाचे वाटे रावनासता. अधर्म्या संगी बसनासता. सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत उल्हासो दीस राती नियळता तो कोरोस भागी. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलोलो मनीस भागी. हो वाळत्या वळाचे देगेर रोयलेल्या रुखा बरी असलो रोग निश्चित काळार फळ दिता. हाची पानां केलीच बाबाना आनी राती घेतलेले सकळी सुफळ जाता. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलोलो मनीस भागी. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलोलो मनीस भागी. सांब पावलोन कोरींतकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. भाव भयणीनो, सांगा म्हाका, क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयला म्हूण आमी परगट करता जाल्यार मेल्ल्यांचे जिवानपण ना म्हूण तुमचे भितरल्या थोड्यांनी म्हणचें कशें? कित्याक जर मेल्ले जिवांत जायनात तर क्रिस्ती मेल्ल्यांतलो जिवांत जावंक ना. आनी जर क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवांत जावंक ना तर तुमचो भावार्थच व्यर्थ. तुमी आनीकी तुमच्या पातकांतच आसात. तितलेंच न्हय, क्रिस्तांतय मरून गेल्ली सगळीं नाश जाल्यात म्हूण जालें. ही जिणी मात्र लेगून क्रिस्तांतय आमी बरवसो दवरता जाल्यार आमची गत सकटा प्रास चड निर्भागीपणाची. पूण आतां निजाकी क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयला. मरण पावलेल्यांक मेल्ल्यांतले उठयताले म्हूण तो जामिनी जाला. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. हल्लेलुया 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 हल्लेलुया. तुम्ही संतोष पावा, उल्हासान उडी मारा म्हणटा सोमी. कित्याक सर्गराजान हेतीच प्रतिफळ तुमकां राखून आसा. हल्लेलुया 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 हल्लेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. भगवान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोमिया. उपरांत जेजू तांच्या सांगाता दोंगर देंवून येवन एक मैदान सुवातेर रावलो. थंय सांजचो व्हड एक समो ताचे बोवारी आसलो.
उपरांत आपल्या शिसांचेर आपले दोळे उबारून तो म्हणालो, तुमी दुर्बळी कितली बागी देवाचें राज्य तुमचें. तुमी आतां भुकिल्लीं कितलीं बागी तुमी दादोशी जातल्यात. तुमी आतां रडतलीं कितलीं बागी तुमी आसतल्यात. मनशा पुताचे शीस जाल्ले पासून मनीस तुमकां दिवशी जाल्यार तुमचेर बहिश्कार घालून तुमकां किंडून तुमचें नांव सुकोटें म्हूण तुमकां तिरस्कार करती जाल्यार तुमी कितले बागे. ह्या वेळार तुमी संतोश पावा, वय उल्हासान उडी मारा, कित्याक सरकारा वचोन तेच प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तांच्या पुर्वजांनी प्रवाद्यांक येसपरी चलयले. पूण आयज तुमकां ग्रेस्तांक, कित्याक तुमी आतांच थोडी दादोशी जाल्यात. हाय तुमकां जेवन खावन तृप्ती आसलेल्यांक तुमी बुकयतल्यात. हाय तुमकां आतां आसतल्यांक तुमी दुखेस्त जावन रुदान करतल्यात. हाय तुमकां लोकांतां शिफरास घेतल्यात. तांच्या पुर्वजांनी फटकऱ्या प्रवाद्यांक तशेंच पुकारलें. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, भक्तिकानो, जर तर आमकां कसली एक सुवात मोलाक घेवंक आसा जाल्यार आमी त्या सुवातेची सोदना करता. जायत्या जाग्यांनी आमी वेता आनी बऱ्यांतली बरी सुवात आपणाची करून घेवंक प्रयत्न करता. सुवात म्हणजे जागो. आमकां कसली सुवात वा जागो पसंद येसो. खंय पळय उदकाचो आसरो आसा, खंय पळय ती माती भोव फळादीक आसा, खंय पळय ती एक समृद्धी आसा, ती सुवात वा तो जागो आमकां चड पसंद येसो जाता. वराट त्या जाग्यार सुकीदाट आसलेले कडेन, फातराच्या कडपा लागीं वा इतर उदकाची शेळ नातलेले, समृद्धी नातलेल्या सुवातेक आमचें मन बिलकूल आमकां वडिना. आमकां बऱ्या समृद्धेच्या फळाबरीत सुवातेची गरज आनी ती सुवात सोदून आमी वेता. फळादीक सुवात खंयसर आसा. सडावत फळादीक सुवात न्हंयच्या देगेर आसा. न्हंयच्या देगेर, न्हंयच्या दोनीय देगेनी वा दोनीय थडींनी फळादीक सुवात आमकां दिसून येता. पश्वी रंगाळ पृथ्वी, फळादीक माती, इठाळ माती आनी एका रितीच्या सोबायेचें वातावरण थंयसर. आदी आमच्या काळार, ल्हानपणाच्या काळार 3 तरांची सुवात आसली. एक कुंबेरीची सुवात, आनी एक बेटाची सुवात, आनी एक बैलाची सुवात. कुंबेरीच्या सुवातेंत पावसान मात्र थंयसर बेळें जातालें. देखून पावसिली कणगी, पावसिली रांदोई, पावसिली रोंपो म्हणजे मिरसांगेची झाडां, कुंट कणगी, तांबडी कणगी, धवी कणगी आनी इतर नाना रितीची रांदोई ह्या कुंबेरेंत जाताली. आलें तशेंच हळद, आरूट असलें थंयसर लायतालें आनी ह्या कुंबेरेंत ही कृशी जाताली. पूण नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी उपरांतल्या म्हयन्यांनी थंयसर कांयच जायनातलें. कित्याक त्या सुवातेक उदक ना. पावसाचो आसरो मात्र त्या सुवातेक एक उदक. पावसाच्या उदकाचो आसरो मात्र त्या सुवातेक उदक जावन आसलें. उपरांतली एक सुवात म्हणटात बेटाची सुवात. ह्या बेटाच्या सुवातेंत पावसिलें आनी तशेंच म्हणजे एणलाचें बेळें आनी सुग्गेचें बेळें जातालें. पावसिल्या काळार पावसाचें उदक वापरन थंयसर सागोळी करताले. कांय थोडे रांदोई करताले, कांय थोडी इतर कृशी करताले. आनी उपरांत कांय एक तळें आसा वा कांय वाळसो तोड आसा जाल्यार त्या तोडाच्या वा तळ्याच्या आसऱ्यांत थंयसर दुसरें बेळें जातालें
आनी ती बेटाची सुवात आमी म्हणटल्या. तिसरी सुवात कोळक्याची सुवात. कोळक्याची सुवात आनी कोळक्याची सुवात म्हळ्यार थंयसर एणलाचें बेळें, सुगेचें बेळें आनी कोळक्याचें बेळें जातालें. जुनांत एणलाचें बेळें केलें नंतर ऑक्टोबरांत वा नोव्हेंबरांत सुगेचें बेळें आनी जानेवारी म्हयन्यांत कोळक्याचें बेळें थंयसर जातालें. म्हणजे ह्या तिनूय बेळ्यांक थंयसर उदकाचो आसरो आसतालो. कित्याक म्हळ्यार ती कोळक्याची सुवात खंय न्हंयच्या देगेर आसताली, न्हंयच्या देगेर वा वळाच्या देगेर. न्हंयत आशिल्लें उदकाचो आसरो वा वळा देगेच्या उदकाचो आसरो, पुडयेचो तोड आनी तोडांतलें उदक ह्या गाद्याक वा ह्या बैलाक, बैल गाद्या म्हणटा हांव, त्या बैल गाद्यांक आसरे जावन आसलें. वय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, देखून पळया एक फळाबरीत भंयक उदकाचो आसरो भोव गरजेचो. देखून न्हंयच्या बगलेन आसलेली ती सुवात भोव फळादीक. तुमी दोंगरा वयल्या वा उबार कर्कशा वा खरकट्या वतांतल्या गुड्या दोंगरा वयल्या कडपी सुवातेंतल्या रुखांक गिमांत पळया. तशेंच वळच्या न्हंयच्या देगेर आसलेल्या रुखांक तुमी पळया. गुड्यार आसले ते रूख ते सुकोवन वेतात, कुली पिकोवन जोडोन आसता आनी जीव आसात गे मेल्यात म्हूण ते रूख कळनात, तसल्या परिगतेत पावतात. कित्याक पावस इल्ल्या दिसांनी बरे पालयतात आनी अपुरबाय दिसतात. गीम आयलो म्हणटाना ते सुकोवन वेतात. कित्याक ताची पाळां उदकाच्या कुशीन नांत, देखून ती सुकोवन वेतात. पूण न्हंयच्या देगेर आसलेले रूख आमी पळयले जाल्यार ते जावं पावस येयल्या काळार, जावं ते हिवाळ्या काळार, जावं ते गिमशेल्या काळार एकाच रितीचे दिसतात. कित्याक त्या रुखाची पाळां न्हंयच्या गुंड उदकाक कुशीन भितरल्यान गेल्यांत आनी न्हंयचें उदक ती पियेतात आनी त्या रुखाक ती दितात. आनी हो रूख येतेस्त समृद्धसो जावं पावता, पच्वरंगाळ जावन तो सोंपता, येतेस्त फळ तांदूळ तो दिता. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, मनशाचें जिवीत अशेंच. मनशाचें जिवीत एक सुखीदाड पडलेलें जिवीत आनी एक समृद्धेचें जिवीत. समृद्धेचें जिवीत जायचें जाल्यार आमचें जिवीत देवा सोबें आसूंक जाय. आमच्या जिविताची एक न्हंय, आमच्या जिविताचो उदकाचो आसरो जावन आसा देव. सर तर आमी ह्या देवाच्या बगलेक आसांव, ह्या देवा सवय आसांव, ह्या देवाच्या आसऱ्यांत आमी जियेतांव, तर आमी न्हंयच्या देगेर रोयलेल्या त्या रुखा बरी जाता म्हणलें सत आयचें पयलें वचप जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें आमकां सत कळयता. देखून पळया, समृद्धसो मनीस आनी सुखीदाड पडलेलो मनीस कोण तो? समृद्धसो मनीस देवाचें उतर म्हणटा जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत, जो मनीस देवाचेर विश्वास दवरता. पळया, जो मनीस देवाच्या सक्तेचेर विश्वास दवरता, तो मनीस न्हंयच्या देगेर रोयलेल्या रुखा परी. कित्याक म्हळ्यार जो मनीस सर्वेस्पराचेर पाती येता आनी ताचेर विश्वास दवरता, तो मनीस भागी. तो मनीस उदकाच्या देगेर लायलेल्या आनी वळांत आपली पाळां पावयतेल्या त्या रुखा सारको समृद्धसो. गरमी येताना ताका भिरांत ना, कश्ट येतीत, आकांत येतीत, ताच्या जिवितांत सुखीदाड आयली तरी ताका भिरांत ना. ताची पानां भावनांत तो निराशी जायना, तो कंगल जायना, तो दस्पर जायना, तो जीवघात करची चिंतना मतींत दाटयना, तो पळापळ घेना, तो रुदान करिना, तो निराशी जायना वा दस्पर जायना. बगार तो संतोश भरीत आसता. कित्याक ताची पाळां न्हंयत आसात, ताची पाळां वळांत आसात, ताची पाळां उदका कुशीन गेल्यांत तो समृद्धसो जावं पावता.
देखून समृद्धी असलेल्या मनशाचें जिवीत देवा सवें आसता म्हणलें सत आमी हांगासर जाणां जावंक जाय. पूण सुखीदाड पडलेल्या मनशाचें जिवीत जो मनीस मनशाचेर विस्वास दवरता, मनशाच्या सक्तेचेर विस्वास दवरता, मनशाच्या सक्तेचेर पातयेणी दवरता, तो मनीस आपलें काळीज सर्वेस्परांत तावन पयस करता. तो मनीस शिराप पडलेलो जाता, शिराप पडलेलो तसलो मनीस अरण्यांतल्या म्हणजे मरुभुमींतल्या जेलकुटा सारको, मरुभुमींतल्या वा सुकून गेल्ल्या त्या बोल्या सारको बरें आयल्यारी ताचो परिणाम तो बगिना. पावस बी येत जाल्यार ताका समृद्धी म्हणली ना, बरें फळ दिवंक शकना. कित्याक गिमसेल्या दिसांनी तो करपण वेता, पावसिल्ल्या दिसांनी मेळलेल्या त्या उदकांत कांय तरी इल्लेशें फळ दिया म्हणल्यार तो दिवंक शकना. कित्याक तसली सकत ताचे थंय ना. कित्याक ओ मनीस सुखीदाड पडलेलो मनीस मनशाच्या सक्तेचेर पातयेतलो मनीस, मनशाचेर विस्वास दवरतलो मनीस तो समृद्धी आपणावंक शकना म्हणलें सत देवाचें उतर तो दिता, आमकां दिता. कित्याक अरण्यान सुक्या करड्या जाग्यार कोणूच वस्ती करिना. कित्याक म्हळ्यार अरण्यांतल्या मरुभुमींतल्या सुक्या करड्यार कोण वस्ती करता? कित्याक थंय पिवंक उदक ना, उदकाचो आसरो ना, थंयसर जिवीत ना, थंयसर मरण मात्र, सुखीदाड मात्र, सुकोन गेल्लें मात्र आमकां पळोवंक मेळटा. समृद्धीचें पाचवें जिवाळ जिवीत थंयसर आमकां पळोवंक मेळना. देखून थंयसर कोणूच रावंक अशें ना. जेरुसलेमांत इस्रायलांत थंयसर गलिलिया सरोवर आसा, थंयसर जिवीत आसा. देखून सर्व लोक त्या गलिलिया सरोवरा भोंवतींची येता. थंयसर मेल्लो दर्यो आसा, मेल्ल्या दर्या भोंवतणी कोणूच जियेनात. कित्याक थंयसर जिवीत ना. जिवीत नातले कडेन आमी जिवंक अशें ना. एका घरात संतोष आसा, एका घरात समाधान आसा, एका घरात खुशालय आसा, एका मनशात संतोष आसा, एका मनशात खुशालय आसा, एका मनशात समृद्धी आसा, शांती आसा, समाधान आसा. त्या मनशात उलोवंक आमी अशें येता, त्या मनशाची इश्टागत करूंक आमी अशें येता, त्या मनशा सांगाता थोडो वेळ आमी सारूंक अशें येता. जर तर त्या मनशात तो एक दादोस खायना, तृप्ती ना, थंयसर थंय एक जिवाळ एक वातावरण ना, आनी त्या मनशा सांगाता कोणूच जिवंक अशें नांद. म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो हें मतीन दवरूंक जाय. जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता तो समृद्धेचो, जो मनीस मनशाचेर पातयेता तो सुखीदाड पडलेलो मनीस जाता म्हणलें सत आमी हांगासर जाणा जावंक जाय. देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो मनशाच्या जिवितांत सर्वोस्त प्रास खोटें जावन आसा मनशाचें काळीज. मनशाचें काळीज तें फायद्याक थोडे पोटी तें वेस बदलिता. आमच्या फायद्याक आमचो वेस बदलूचें एक वातावरण काळीज. कित्याक म्हळ्यार आमचो मोग करतल्यांचो आमी मोग करता, आमचो द्वेश करतल्यांचो आमी द्वेश करता, आमचो फायदो आसलेल्या कडेन आमी येता, आमकां नुकसान भोगतल्या कडेन पयस धांवता. तसलें एक कपटी काळीज तें बरें करूंक जायना. देखून ताचो ठाव कोण घेवंक शकता? सर्वेस्पर म्हणटा, सर्वेस्पर म्हणटा हर एक मनशाक ताचे सालीक आनी कर्णेक फावती माजुरी दिवच्याक, ताच्या काळजाची परीक्षा हांव करता, ताच्या अंतस्करणाची तपासणी करता. देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो सगळ्या आमच्या जिवितांत हर एक दीस बुडोवंक वेताना आमी आमच्या अंतस्करणाची जडती करूंक जाय. आमी देवा सवें आसल्या वा मनशा सवें आसल्या, आमी देवा सवें जियेता वा आमी संवसारांत जियेता. म्हणजे आमी देवाची वा आमी संवसाराची वा मनशाची. देवाची आमी जाता तर समृद्धी उदका देगेर लायलेल्या रुखा बरी. मनशाचेर पातयेणी दवरून संवसारांत संवसारी जिवीत आमी जियेता तर आमी सुखीदार पडलेले कर्कट्या सुवातेचे मनीस जावं पावता. देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणी आयच्या सुवातेंत पळयल्या बोवापूर भयान देवा सवें जियेतात, देवा सवें आसात. उदका देगेर लायलेलो रुखा बरी ती कोण? दुर्बळीं म्हूण जाणां आसात तीं. तुमी दुर्बळीं कितलीं बागी दुर्बळीं म्हणून जाणां आसात. तुमी भुकेल्लीं आसात पेल्या खातीर, पेल्याच्या बऱ्यापणा खातीर, पेल्याच्या समृद्धे खातीर भुकेल्लीं आसात. तुमी दादोशी जातल्यात.
तुम्ही रडतात, रुदान करतात कुटुंबा खातीर, बायले खातीर, घोवा खातीर, भुरग्यां खातीर, भावा खातीर, भयणी खातीर आनी कुटुंबाच्या बऱ्यापणा खातीर रुदान करतात. तुम्ही खंडीत बागी तुम्ही आसतल्यात सर्गीच्या रासांत तिकून कंद करनाकात. तुमकां कश्ट दगदणीस म्हणटना आसात समृद्धीच्या जाग्यार जायती कश्ट दगदणी आसा. कित्याक न्हंयच्या देगेन आसलेलो तो गादो तो येथेस्त फळ दिजे जाल्यार तो कोंडीचे वा तो कोसीचे पिठो करीचे, तो हादा करीचे, गुड्डायचे, माती पिठो करीचे, त्या भुंयक मस्तू दुखता कित्याक तो कोसून 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 तो शिरो करन, तो कोसोन 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 तो हादा करन उपरांत त्या मातयेंत बी घालें जाल्यार येथेस्त प्रतिफळ मेळटा. बड्ड जाल्ली कोयती ती उच्यांत दवरून लासोवन चांबडीचे मार घालून ती पातळ केल्ल्यान मात्र परत ती बरी लागूंक शकता, नाजाल्यार ती बड्ड तुरता. देखून आमच्या जिवितांत कश्ट काडल्यार मात्र प्रतिफळ मेळटा. देवा सवय आसलेले आमचे कश्टांचे जिवीत येथेस्त प्रतिफळ दिवंक शकता म्हणलें सत स्वात्यांतलो पयलो वांटो आमकां दिता. देखून देवा सवय आसलेल्याचें जिवीत भागीचें जिवीत, संतोश बरी जिवीत, समृद्धेचें जिवीत. पूण देवा सवय नातलेलें जिवीत कसलें? हाय तुमकां ग्रेस्तांक, कित्याक तुमी आतां सुद्दां दोशी जाल्यात. हाय तुमकां जेवण खावन तृप्ती आसलेल्यांक तुमी बुकितल्यात. हाय तुमकां आतां आसतल्यांक तुमी रडतल्यात. हाय तुमकां लोकांतून शिफारस घेतल्यांक तांच्या पुर्वजांनी पडकिऱ्या प्रवाद्यांक तशेंच फुगारलें. देखून तुमी ग्रेस्तां आसात, दुबळ्यांच्या लोकांची परिगत पळोवंक कुर्डे जाल्यात. ग्रेस्त मनशाच्या आनी लाजराच्या वापारींत ग्रेस्त मनीस कुर्डो जाल्लो. लाजराचे कश्ट पळोवन सोगोवना तसले तुमी आसात तर तुमी खंडीत कश्ट तेल्यात. तुमचें जिवीत मनशाच्या पातयेचेर आसा. तुमचें देवाचेर सांगाता, देवाचेर विस्वास दवरनात. तुमी खावन पिवून गम्मात मारनासात. ग्रेस्त पिशाच्या वापारींत आसलेले बरी जर तर तुमी आसात तर तुमी मनशाचे पतयेर जिवोवचे मनीस, संवसाराच्या सक्तेचेर जिवोवचे मनीस, संवसाराचे मनीस तुमी बुकयतल्यात. एक दीस तुमकां खाण जेवण मस्त आसतलें पूण खावंक तुमी पावचे नात. 5 बोटांय तुज्या तोंडा वेचे नात. गेलें जाल्यार सीत तुज्या पोटा देवचें ना आनी कश्ट येतलो हितून. हाय तुमकां आतां आसतल्यांक आसतात पूण तुमी एक दीस रुदान करतल्यात. पेल्याचें कश्ट पळोवन, पेलव्याचें दूख पळोवन, पेल्याचें वळवळे पळोवन तूं आसताय जाल्यार तूं एक दीस रडतलोय. कित्याक तूं मनशाच्या सक्तेचेर, संवसाराच्या सक्तेचेर विस्वास दवरनासाय आनी खंडीत तुका येळगी जावची ना. हाय तुमकां लोकांची शिफारस घेतल्यांक तुमी लोकांच्या मुखार हात उबारन शिफारस घेतले आसात. आमचे थोडे कारबारी आनी तसले जर तर अंकारान भरलेले आसात, स्वार्थी जाल्ले आसात, पाडती खातीर आनी संवसारा खातीर मनशाच्या सक्तेचेर विस्वास दवरन आसात, ते कसलेच ते उद्धार जायनात. कित्याक ते सुखी दाड पडलेले मनीस. समृद्धी तांचे ते एका वेळा दिसून येवंक पुरो, नांव येवंक पुरो, अधिकार येवंक पुरो, अंतस्त येवंक पुरो, ग्रेस्तकाय येवंक पुरो. पूण तो अधिकार, ती ग्रेस्तकाय, ते अंतस्त, ते नांव, ते फेम ताचें जिवीत जावंक शकना म्हणलें सत हांगासर आमी ओळखून घेवंक जाय. देखून जेजू म्हणटा तुजें आस्त बोदीक, तुजें दुडू भांगार, तुजें जिवीत जायना. देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, आयच्या दुसऱ्या वाचपांत गोरिंदकारां बरयल्ल्या पत्रांत पाऊल म्हणटा पयल्या पत्रांत, क्रिस्ताक जर मेल्ल्यांतलो उठोवंक ना तर आमचो भावार्थी व्यर्थ. देखून क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयला आनी तो आमचे सवयेची येता आनी आमी ताचेर विस्वास दवरून आमचें जिवीत सरतावन तर आमी उदका देगेर लायलेल्या रुखा बरी समृद्धेचे मनीस जावंक शकता. जर तर आमी सोम्याचेर विस्वास दवरिना, ताचेर पातयेनी दवरिना, मनशाचेर पातयेनी दवरता, संवसाराचेर पातयेनी दवरता आनी आमचें जिवीत सरतावन तर आमी सुखी दाट पडलेले मनीस जाता. ते समृद्धी आसचे ना. ते फकत ना दादोसपण, ना संतोष थंयसर आसतलो, अतृप्ती थंयसर आसतली आनी थंयसर बुकेन आमी वळवळटले हांव, थंयसर रुदान करतले हांव, थंयसर रुदान करतले हांव, ते लजेक आमी सांपडटले हांव आनी निराशी जावन आमचें जिवीत संपयतले हांव. देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, देवाचें उतर भोवापूर बयान आज आमकां एक उलो दिताना आमी देवाचे मनीस जावया, देवाच्या सक्तेचेर पातळुया, देवाच्या सक्तेचेर विस्वास दवरया,
देवा सवय जिवोवचे प्रयत्न करया. खंडीत समृद्धी आमची जावं पावतली. न्हंयच्या देगेत लयलेल्या रुखा बरी आमी समृद्धीचे मनीस जावं, संतोष बरी जावं, येतेस्त फळ दिवंक शकतले हांव. असले जिवीच्यो सुमी आमकां आदार करपा दिवन दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. आमी उबी रावया. त्रिएका देवा ते सुलम सभावर तुसार ह्या सगळी सांगता म्हणया. सतमंता देवाक सर्वद्वेदरा बापाक सर्ग आनी विधमेच्या रचणाराक आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सम्या जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभोवलो अवकाल मरियतान जल्मलो 5 लगाताने कोसोसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो सर्गार सोडलो सर्पद्वेदा देवापाच्या उजव्या बसला थंय तांची आनी मेल्ल्यांची बरसबी रोयतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कतोलीक पुय सभे भक्तांचो एकतार पातकाचे भक्षणे कुडीचे जिवनपण सस्ताचे जिवीत आमेन. मगळ भाव भयणीनो आमी आतां सुसारलेल्या ह्या भवार्थाचेर त्रिंदादीच्या भवार्थाचेर त्रिएक देवाचेर पत्नीचेर विस्वास दवरून आमची मागणी आमची गरजो सर्गीच्या त्रिंदादीच्या पांयांतळा समर्पण दिवया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे ऐक. सर्गीच्या आमच्या भोवमगळ बापा तूं सुदांच आमचो मोग करताय. आमच्या श्रेष्ठ गोवळ्या बाप सेबाक समेस्त गोवळी बापांक ह्या जगांक धार्मीक भाव भयणींक मिसांव गांवांनी वावर करतल्या समेस्त मिशनरींक तुज्या विस्नार आशिर्वादांनी भर आनी तांच्या मिसांवां जैत लाभय. प्रामाणीक सेवा भेटोवंक तांकां कुडी आत्म्याची भलायकी आनी उमेद दी म्हण आमी मागतां. बापा आमचे मागणे ऐक. आमी समेस्त रयत शेतकारांक पासून मागतां तांच्या कस्ता वावरांक भरपूर फळ लाभय. वेळा काळाक सरी जावन तांकां उदकाचो आसरो दी. तांच्या बेड्या फावो तें मोल मेळशें कर. अशें तांचें जिवीत समाधानाचें आनी तृप्तेचें कर म्हण मागतां. बापा आमचे मागणे ऐक. आमी देशाचें आडळतें सोडोवच्या राजकीय फुडाऱ्यां पासून मागतां तांचे अधिकार अवध्यंत दुबळ्या आनी गरजेवंताच्या गरजां पावोवंक निस्वार्थी मनान सेवा दिवंक तांकां बरें मन आनी उमेद दी म्हण मागतां. बापा आमचे मागणे आमच्या ऐक. भुरग्यांच्या आनी युवाजनाच्या फुडाराचेर तुजें बेसांव घाल. तांणी काडचें भविश्याचें मेट तुज्या आशिर्वादांनी भर. बरी भलायकी आनी सुख संतोष समाधान गुणाशे गुणांनी भरलेलीं जिणी मोगमय पासांनी देवबिरांत तांकां सदांच लाभय. देवाच्या सक्तेचेर विस्वास दवरून जियोवंक तांकां आदार दी म्हूण मागतां. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या कुटुंबांतल्या आमच्या घरांत जियोवच्या सर्व संद्यां खातीर तशेंच गांवांत तशें परगांवांत वावर करनासच्या सर्व आमच्या भावा भयणीचेर विशेश करून आमी मागतां. आमच्या सर भावणां पासत मागता आसतना आमी हर एकल्यांक बऱ्या भलायकेचें देणें दी. आमी तुजे सवें संबंद दवरून जियोवंक आनी समृद्धीचे मनीस जावंक आमकां कृपा दी म्हूण मागतां. बापा आमचे मागणे हे ऐक. माध्यम मुखांतर हे वेदी बोवारी मिसाचें बलिदान भेटयतल्या सर्व भाव भयणीक भक्तिकांक भावार्थी लोकांक तुजे कृपेच्या बेसांवांनी भर. आमी सर्वेस्परा देवाचेर अखंड पातयेनी दवरून आमचें जिवीत सरोवंक आनी आमचें जिवीत न्हंयचे देगेर लोयलेल्या लोकां बरी समृद्धीचें संतोशाचें तृप्तेचें आनी तेच प्रतिफळान भरलेलें जायशें कर म्हूण आमी मागतां. बापा आमचे मागणे ऐक. एकडी बरदोळे दांपोवन आमची खासगी मागणी आमची गरजो सगळींच्या बापाच्या पांयांतळा समर्पिया. जे कोणा मागतना बसयला तांचो उडास काडया तांचे बसोत मागया. सगळींच्या भोवमगळ बापा तुजे मुखार उसरलेली आमची मागणी देन स्विकार करी. संवसारी जिविताच्या पैनार आमी आसांव. आमी सदांच तुज्या पक्षाचे तुजे सांगात आसचे तुजे सवें जिवोवचे व्यक्ती जावन जिवोवंक आनी ह्या मुखांत न्हंयच्या देगेर वळाचे देगेर राहिलेल्या लोकां बरी आमचें जिवीत समृद्धीचें संतोशाचें तृप्तेचें आनी तेच प्रतिफळान भरलेलें जायशें कर म्हूण आमी मागतां. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोगाच्या नादान बरो मोगाच्या धावान पेटो हाडून आयल्या काणिको गे बापा मोगान त्यो मोगान तुवें आमकां दिले दन दिर्वे सगळे आमचे वांटून घेवच्या दुबळ्यां मोदे सांगलाय सोम्या आमकां तुवें.
म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सत्पदवेदार देवा मानता तसलें जावं म्हण मागाती. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आणि मैमीक आमच्या आणि अख्ख्या पयसुबेच्या आदावाक सर्वस्वर मानून घेया. सर्वेस्पराय भेटवणे वरवीं आमची काळजांनी तर निर्मळ जावं, आमच्या जिणेची साल आनी आमी नवी करूंक आनी तुजी खुशी पाळूंक आमकां घटाय मेळो. हे परी सर्गेचें इनाम आमी जोडूंक फावो, हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो, तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वरातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें अवकारी मर्यादान जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून सासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गीन तुका जय, सर्गीन तुका जय, सर्गीन तुका जय, सर्गीन तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गीन तुका जय, सर्गीन तुका जय, सर्गीन तुका जय, सर्गीन तुका जय. सगळी आमी ती बेगल्या भोव पवित्र घडी आमी संभ्रमता. भोव पवित्र घडये कितेंय आमी मागता खंडीत आमकां फावो जाता. भक्तीपणान या पवित्र परी ह्या रितीन आमी वांटेली जावया. बापा करूस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मारान सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना एक काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्यानी सासनीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पासूत आनी समेस्त मनशां पासूत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बवट तसो गुट परगटुया. सोमी जेजू मेलो, सोमी जेजू मेलो. जेजू जीवन जाला, जीवन जाला, जीवन जाला. जेजू नव्याने तोलो, जेजू जीवन जाला, जीवन जाला, जीवन जाला. जेजू नव्याने तोलो. बाबा जेजूच्या मरणाचो निपुण जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रग सेवतल्या मासो मेस्तां पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतान मागता. सर्वेस्पर आख्या प्रितमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या पापा सेबा, पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे आज की वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय.
पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट करी. तांकां तुजी इश्टगती नंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दये कर म्हूण आमी मागता. अवकाल मरिया देवाच्या माया संगती तिचो पती बागे वचूच बागे धर्मदुतां बागे वचूतात देवानी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तोय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मतीन दवरून आमी आमचें जिवीत देवा सवें जिवंक आनी न्हंयच्या देगेर रोयलेल्या लोकां बरी आमचें जिवीत परसळूंक आदार आनी कृपा मागून सुमयान शिकलेले मागणे संगत मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमची तांव तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार. दय करून जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी. सर्गेचे भाग आनी आमचे सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचें बरोवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार का कुळतीने सर्व पातकां ते सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवर्ती पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताचे दिश्ट घाल. तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दिने कोटान सांबाळ. तूं जेत आनी राज वर्सले येताय ससनाच्या ससना. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माया मग सुगूर तूं जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सगळीं आमी तिमी गेल्या हांगा पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी. आमकां समेस्तांच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयली. सर्गींच्या राजाची बरी खबर आमकां कळीत केल्ली. देवा सवय आमचें जिवीत समर्पण जिवंक आमकां उलो दिता. ती समृद्धीचें जिवीत देवा सवय मात्र आसा म्हणलें सत आमकां आयच्या दिसा कळीत करता. ती शेळीच्या जेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरान बरी म्हाका भलायकी भलायकी मेळटली. मेळटली. क्रिस्ताची कुडरगत म्हाका ससनाच्या जिविता सांबाळूं. आमेन. मगळ भावना भयणीनो क्रिस्त प्रसादाचो वेळो जेजूचें मास आमकां ह्या उंड्या रुपार सेवंक साथ दिना. ह्या संदर्भार आत्मीक रुपान सुमयाक आमचो कर्ण घेवचे प्रयत्न करया. अत्रेक असो कुमगार आमी सेवया. हांव भुकेलो म्हाका कमी खावंक दिले. हांव थानेलो तेन्ना पियोंक दिले. म्हज्या ल्हाना मोवांक तुमी कितें केले तेंच म्हाका तुमी केले. म्हज्या ल्हाना भयणीक तुमी कितें केले तेंच म्हाका तुमी केले. एकामेकाचो तुमी मोग करा आनी मोची सबे एकवटान रावा. संवसारांत म्हजी काम तुमी मुखारून व्हरा. म्हजी खरें पाटलावदार जाया. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा आमच्या देवा सर्गींच्या सुवादीक जेवणान आमचे बुकेले आत्मे तुवें दादोशी केले. आमचो करो जीव सांबाळटा तें पोशण आमी सदांच आशेवंक निर्मी हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मगळ भावानो भयणीनो भुरग्यानो समेस्त भक्तिकानो भोभक्तीपणान ह्या मिसाच्या बलिदानां वांटेली जाल्यार तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पडयता. देवाची आशिर्वादां मागता.
बोवा पुरबायचे संगीत दिल्ल्या भाऊ क्लिफी तुझं मनपूर्वक उपकार बावडता तुका देव बरें करूं. मिसाची सगळी मंडावळ केल्ल्या भाऊ जॉयसनाक वासोपासून कुमक केल्ल्या भयण विल्माक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हे मिसाचें बलिदान चित्रीकरण करून सर्व गरजेवंतांनी पळयचें म्हळ्यार येद्यान हे प्रसार करता दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल. तसो प्रबंधक मनीस विनोद गंगोळी अविनाश गंगोळी कुटुंबातरांचो मनपूर्वक उपकार बावडता. मगळ भावनो भयणीनो आमी सदांच तुमचे खातीर मागता. आमी आसांच तुमचे खातीर मागूंक खंडीत तुमची ते सव आमकां धाडून दिया. आमी तुमचे खातीर मागता. ह्या पुंतळांत तुमकां जायतें बरेंपण जालां. ह्या बरेपणाक लागून देवाक आमी अर्गां दिवया. ह्या पुंतळाक तुमच्या मोगाची काणीक आमी आशेता प्रतिरितीन इस्कलाच्या वावराक इस्कलाचो वावर भोव कस्तांनी चलोवन आसा. तुमकां कुमकेचो आदार भोव गरजेचो. फुलनी फुलाची पाकळी दिवन आमकां आदार दिया. आमी खंडीत तुमचे खातीर मागता. हांगासर आसलेल्या त्या अकावंट नंबराक तुमचे मोगाची काणीक धाडा आनी खंडीत आमी तुमचे खातीर मागता. तुमी आमचे खातीर म्हाका म्हूण विनंती करता. तुमकां समेस्तां देव बरें करूं. ही म्हणून आशिर्वाद घेवंक 7 दीस जाल्ली दिमी घालया. नंतर उबी रावन तकली बागोवया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आणि सर्व पदवीदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमच्यावर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. वसून या जीवन क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. मोगा संदेश घेवो सुमिया आमी वेता तुझे कुर्पे बोळा रास्तुचे परगडता. मासा रक्तान तुझ्या पोषण आमचे केला. कुर्पे बेसावानी आमकां तुवें भरला. मोगा संदेश घेवो सोम्या आमी वेता तुझे कुर्पे बोळा रास्तुचे परगडता. मुखार पुता सोवे अंपार मोरी आशीर्वादी आमकां. भगीन कृष्णाचे कृपेन आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.